गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. चोली कशी हांव चगली बरी आहा म्हणून आयज हांवें तुमकां किंगफीश फ्राय रेसिपी हाडला. किंगफीश फ्राय रेसिपी ही मुंबई स्टायल. सो तेगी रेसिपी हाडला तुमकां. आतां रेसिपी स्टार्ट करूया. ओके, फिश कोली वडा करता. आता बेसन, अजवाइन, अजवाइन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तांतें, कॉर्नफ्लोर, मीठ, हळदीचो, मस्टर्ड ऑयल. एक तांतें मागीर सांगता. मसालो दाखयलो तो पेस्ट केला, सगळें मिक्स केला. तो आतां तांतें जाका लायता नुस्त्याक. तो मॅग्नेट करून दवरलेले ते 4 वरां. आतां ते फ्राय करता. हे तेल व्हरून हे फ्राय करता. हे मुलीसपर्यंत इथे मसाला घातला तुम्ही पहिला. तो तुम्ही घरा करा, टेस्ट करा आणि मग कमेंट्स करा. बेल मारून विसरू नका. सो रेसिपी तुम्ही चोयल्या आसतली गायज. ही तुमकां कशी लागली कमेंटान सांगा आनी घरा कडेन ट्राय करा. आनी किंगफिशाकू म्हणून कहले नुस्त्याक तुमी रेसिपी हे मॅरिनेट करून दवरलें ते ट्राय लावपा जाता. ओली किंगफीश म्हणून अशें ना, पूण आमी किंगफिश हाडलोलें म्हूण तेजेर ट्राय करून तुमकां दाखयलें. सो तुमकां कहले व्हडलें नुस्तें आहा ना बारीक नुस्तें आहा तांकां बी हो मसालो अशें लावन तुमी करूंक जाता. आनी मुंबय स्टायल तशें स्टायल ती करून दाखयल्या तुमकां. सो तुमी घरा करून करा आनी मागीर म्हाका फीडबॅक दिवपा विसरो नाका. ओके, आनी कितें कोली रेसिपी तुमकां जाय जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगा आनी हांव हाडटो तुमकां. खूब रेसिपीज मागलो आहाय त्यो पेंडींग आहा. एक 1 बाय 1 हाडटोलें. प्लस आनी एक तो शेफ आहा तो कमेंट मारीत रावता लेमनाच्यो रेसिपी. हांवें ताका सांगिल्लो, हांव पयलीं सांगलो ताका हांव हाडटो म्हणून, पूण इट पॉसिबल ना म्हाका लेमनाचे रेसिपी हाडपा. सो हांवें ताका सांगिल्लो सॉरी म्हणून की हांव लेमना रेसिपी हाडपाना म्हणून. तरी पूण एवरी विडियोचेर तो कमेंट मारता आपल्या हितू दवरलो आनी लास्टाक लेमना रेसिपी हाडूं ना म्हणून. ताका कितें रिजन आहा म्हणून हांव लेमना रेसिपी आतां सद्या हाडपाना. ओके, केन्नाय मे बी लेट बी हाडूं सांगो जायना कितें तें. सो तेगे रेसिपी लेमनाची आनी कोणी रावता जाल्यार लेमना पिकला रेसिपी हांव हाडपाना. ओके, आतां सगल्यांचे उजी तुका सॉरी म्हणटा शेफ. हांवें तुका सांगलोलें हाडटो म्हणून, पूण एंड मोमेंटार हांवें हाडना म्हणलें. आतां ताका कितें तरी रिजन आहा म्हणून. ओके, आनी रादर दॅन दॅट आनी कोली तुमकां रेसिपी जाल्यार 1 बाय 1 हाडटोलें.
स्लोली टायम मेळता तसो हाडटो तुमकां. ओके, टील देन बाय गाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग.